मोगाळ भुरग्यानो, आयताराच्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासीक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. ह्यो व्हिडिओ तुमी आमच्या मंगळूर दियेसेसीच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर पळयते आसात. जर तर तुमी आमचें चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब बटन दामूंक तुमकां विनंती करता. मोगाळ भुरग्यानो, आज आमी बोरो गवळी ह्या पाठा विशयांत शिकया. आनी ह्या पाठाचो संदेश आसा, जेजू आमचो बोरो गवळी. जीजस इज द गुड शेपर्ड. आनी उद्देश आसा, जेजू बोऱ्या गवळ्याचो खोऱ्यो शेळयो आमी जावचे खातीर, टू बिकम द गुड शीप ऑफ द गुड शेपर्ड. तर मोगाळ भुरग्यानो, ही दोतोरनेची क्लास आरंभ करचे पयलें देवाचो आदार आतां आमी मागया. आमी सक्कड हात जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आमेन. मोगाळा जेजू, तूं बोरो गवळी आनी आमी तुज्यो शेळयो. आमच्या जिवितांत सबार रितीचें बरेंपण तुवें आमकां दिलां. सबार फावटी कश्ट दूख बेजाराय येत आसतना तुवें आमकां बचाव केलां. देखून आमी तुका आज थँक्यू म्हणटा. जेजू, आज आमी तुजे विशीं शिकतना आमची मोत उजवाडाय आनी आमकां सदांच तुजीं भुरगीं कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक, आमेन. भुरग्यानो, तुमी कन्नडांत पुण्यकोटीची काणी आयकल्या गे? नांतर ही एक मोठी ವಿಡಿಯೋ आता पळयव्या. ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕೇಳಲೇಬೇಕಿರುವ ಕಥೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕಥೆ. ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕಥೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗೋವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ. ಖೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುರುಳ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಥೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಪೇಳ್ವೆನು. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೆ ಬೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಲಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಪದಿ ಧೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು ಕನ್ನೆಯವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ती पुण्यकोटी गायी वाघाचें मौन परिवर्तन करता. आपल्या धाकट्या वासराक भरवो सोदिता आनी तिच्या वासराक व्हरून तिच्या सांगात्यांतय रावोंक आनी ती त्या वासराक त्या सांगात्या गायक समर्पीत करता आनी आपलो जीव त्या वाघाक दिवंक मुखार सरता. भुरग्यानो, जेजू की आमचो हुस्को आसा आनी आमचे खातीर जेजून आपलो जीव समर्पिलो. हांव क्वारमोरयेक जेजून आमकां दिलें आनी संतोशान आमी आसाचे म्हणून जेजू सक्कड आमचे कश्ट ताणें सोंसले. तर आतां देवाचें उतर कितें सांगता तें आतां आमी आयकुया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10. जेजू म्हणालो, हांव बोरो गवळी. बोरो गवळी शेळयां पासत जीव दिवंक तयार आसा. पूण जर एक गवळी सांबाळा पासत काम करता, तो सुणे वागाट येता तें पळयतच शेळयांक सोडून धांवता. तवळ सुणे वागाट शेळयांक धरता आनी तांकां दुस्पटायता.
सांबाळाच्या गवळ्याक शेळयांची चिंता ना, कित्याक ताका पयशांची मात्र खंत. हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां आनी ते म्हाका वळखतात. म्हज्या शेळयां पासत हांव म्हजो जीव दिवंक सयत तयार आसां. ही उतरां आयकल्ल्या जुदेवांमध्ये वाद विवाद उठलो. तांचे मदले थोडे म्हणाले ताका देंवसार लागला, देखून तो तशें उलयता. पूण हेर म्हणाले देंवसार लागलेलो ताणें उलयल्ल्या परी उलयना, देंवसारान पिडेस्तांक कशें गूण करचें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यानो, बोरया गवळ्याक ताच्या शेळयांचो हुस्को आनी मोग आसा. देखून तो ताचे तबेन दिल्ल्या शेळयांची जतन घेता आनी शेळयां पासत आपलो जीव पर्यंत दिता. बोरया गवळ्याचें दृश्टांत दिवन जेजू आपूण बरो गवळी म्हणलें लोकांक आज स्पश्ट करता. भुरग्यानो, जें कितें जेजून आपणा विशीं सांगलें तें ताच्या उतरां आनी करण्यांनी ताणें सत केलें. खुर्सार खिळायिल्लो जेजू आपल्या शेळयां पासत आमचे पासत आपलो जीव दिल्लो बरो गवळी वैगी न्हय. जेजून दिल्लें बऱ्या गवळ्याचें आनी त्या सांबाळाच्या गवळ्याचें दृश्टांत ताचे आनी जुदेव मुखेल्या थंय आसचो अंतर गॅप म्हणटा पळया तें आमकां दाखयता. जुदेव मुखेल्यांक म्हणजे फारिजेव, सादुसेव, शास्त्री आनी हेर तांकां लोकांचो हुस्को आनी मोगच नातुल्लो. ते सांबाळाच्या गवळ्या परी देवाचे उपादेश आनी धार्मीक कायदे तांणी तांच्या फायद्याक पडचे बरी विवरून देवाक तांणी नितीकर्त जावन रुपीत केल्लो. पूण जेजून देवाचो मोग लोकांक परगटून शेकी खुर्सार आपलो जीवच आपल्या शेळयां पासत म्हणजे आमचे पासत दिवन आपूण बरो गवळी म्हूण ताणें परगट केल्लें. भुरग्यानो, देवा बापान आमचो मोग केलो नेंगी, देखून ताणें जेजूक ताच्या पुताक बरो गवळी जावन आमकां दिलो. जेजून देवाचो मोग आमकां उगडाप केलो आनी जिवीत जोडूंक ताणें ताकाच खुर्सार बली भेटयलो. तर भुरग्यानो, जेजू बरो गवळी वैगी न्हय. जर जेजून आमचे पासून ताचो मोलादीक जीव दिलो तर तो आमचो विशेष मोग करता म्हणलें स्पश्ट आमकां समजता. देखून भुरग्यानो, जेजूक आमी आमचो बरो गवळी म्हणून वळखुया आनी ताणें खावणेर तावन कुर्सा पर्यंत दाखयल्लो निस्वार्थी मोग आमी हेरांक दिवया. तवळ आमी जेजू बऱ्या गवळ्याच्यो खऱ्यो शेळयो जाता. तर मोगाळ भुरग्यानो, ह्या हफ्त्याक थोड्यो चटवटिको अश्यो आसात तुमकां. पयली चटवटिका सवालांक जाप बरे. टेक्स्ट बुकार सवालां आसात ए आनी बी सेक्शन, ताका तुमी तुमच्या नोटबुकार जापी बरयात. दुसरी चटवटिका आसा हें एक इंग्लीश गीत चीत दिवन तूं आयक. तें भुरगें कशें तें गायन गायता तें बरें करून आयक. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love.
Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God, He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my Wandering heart to thee, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Bind my wandering heart to thee. तिसरी चटुवटिका हे बायबल वाक्यातून शिक. जुवांचो वांजेल अध्याय 10 ओळ 15. हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां आनी ते म्हाका वळखतात. म्हज्या शेळयां पासून हांव म्हजो जीव दिवंक तयार आसां. Gospel according to John chapter 10 verse 15. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, and I lay down my life for the sheep. चवथी चटुवटिका हे क्राफ्ट सोडय. हाका जाय पडच्यो वस्तू चार्ट पेपर, फेविकॉल गम आनी सूत. पिंतुरांत तुमकां दिसता तशें चार्ट पेपर कातरचें आनी शेळयेचे पाय, शिमटी आनी तकलेचे आकृतेर चार्ट पेपर कातरचें. उपरांत तें चिडकावन फेविकॉल गम हाताच्या बोटांनी लागोवन शेळयेच्या पोटाचो भाग गम्मांत सोडोवचें. हाका फिंगर प्रिंट शीप म्हणटात. आनी ह्या क्रियेची चटुवटिका आसा सोमी म्हजो गवळी. हें कंतार शीक. सोमी म्हजो गवळी, कितेंच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना देबिरान म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी, कितेंच म्हाका उणें ना.
तर मोगाळ भुरग्यानो, ही दोतोनेची क्लास आखेर करचे फुडें देवाचो आदार परत एक पोटी मागया. हात आमचे जोडया, दोळे आमचे धांपया. मोगाळा बापा, आमी तुका आज अर्गां दिता. जेजूक बोरया गवळ्याक आमच्या जिवितांत उजवाड जावन दिल्ल्याक सर रितीचें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरा, आमच्या जिवितांत तुवें जेजू मुखांत्र केलां आसता. आमी तुका अर्गां दिता. बापा, आमा समेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.